शिरगाव लयराई देवीचे जात्रे वेळार जाल्ले चेंगरा चेंगरीची खोलायेन चौकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करात, अशी मागणी विद्यमान देवस्थान समितीन केला। या प्रकरणाक देवस्थान समिती जापसालदार ना। 1 एप्रिलाच्या नवे समितीन ताबो घेतला। प्रशासनाक कळाव जाल्यान ही दुर्घटना घडली। तशेंच हे दुर्घटने फाटल्यान देवस्थानाचो आदले अध्यक्ष गणेश गांवकार हाचो थात आसा। समितीचे अध्यक्ष आसतानाय तांणी सुरक्षा संबंधित प्रशासनाकडे पत्र व्यवहार करूंक ना, असो दावो देवस्थान समितीन केला। बांधव ते जात्रेचा जो अपघात घडलो त्या बांधवांक श्रद्धांजली अर्पण करता। काल आम्ही कमिटीतर्फे श्रद्धांजली अर्पण केली तांकां। तशेंच जे बांधव आमचे कोण ॲक्सिडेंट जाला आनी तितून जे हॉस्पिटलान आहात तेंच्या खातीर हांव देवी कडेन प्रार्थना करता की तेंच्यान बेगीनच्या बेगीन सुदार जावचो। आनी आजच्या ह्या पत्रकार परिशदेचें मुख्य कारण अशें की आमचो एक माजी कमिटीचो अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी अनेक मिडियांक एक पत्रकार परिशद घेतली आनी हे दिलें आपलें मत मांडलें आनी आरोप केले तेणें देवस्थान कमिटीचेर। त्या देवस्थान कमिटीचे जे जे तेणें आरोप केले त्या खोडून काडटा आनी त्या गणेश गांवकाराचो तीव्र शब्दांत निशेध करता। एक बायल ती मेली वता, एक बायल मेली खंयसरी लास्ट इयर। कमिटीनूय ती केस सिरियस घेवंक ना आनी गव्हर्मेंटानूय सिरियस घेवंक ना। जो डेप्युटी डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर स्टे ऑर्डर दिली तेणी तेच्या पयलीं जे सर्वे इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें की एक्सपर्ट स्टे दिवपाक शकता काय ना ते थंयसर फिजिबलूच ना तो कंपाउंड वॉल एक्झॅक्टली ऑन रोड। आनी अशें भशेन एक्चुअली हेचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आसलें पूण ते आमच्या देवस्थान कमिटीनूय माझी देवस्थान कमिटीने काय केलें ना आनी पंचायतीनूय काम केलें ना, कित्याक तेणी ती कॅबिनेट धाडली। जो पळय कंस्ट्रक्शन जेणी केलां न्हू तेणी तेचेर कॅबिनेट धाडली आनी ते कंपाउंड आज तक तशेंच आसा। म्हणटकूच कित्याक आनी तेच्या पासून 50 मिटराचो जो आज घडला पळय आमच्या काही म्हाजनांनी तेंच्या नदरेक हाडले पुलीस ऑफिसरांच्या। पूण आमचे हांगासरले ग्रामस्थ आसले पळय एक गुप्तेंद्र गांवकार आनी विठ्ठल गांवकार तेंच्यांनी तांकां सांगलें तुमी वन वे करा कित्याक एंट्री आनी एक्झीट केलें। पूण तेंच्यांनी कितें तें करता म्हळ्यार PSI कोण तरी आसलो कोण तो आमकां खबर ना, कित्याक आमी एज अ कमिटी सगळे कडेन पावना। एक्चुअली कमिटी हांगासून सगळें कंट्रोल करता आनी आमी तें म्हाका दिसता आमी तें बऱ्या पैकी केल्लें आसा। गणेश गांवकारान अशें एलिगेशन केलें की ही घटना घडल्या नंतर 5 मिनटांनी तो थंयसर पावलो। 5 मिनटांनी पावलो। आतां सांगता तुमकां हे देवळा पासून जात्रे दिसा देवळा पासून जर ते जाग्यार वयतलो RBL बँके कडेन क्रॉसींग YC पासून ताका थंयसर वयतलो जाल्यार जात्रे दिसा 1 वर लागता, कमीच कमी 1 वर लागता। जर तो 5 मिनटांनी थंय पावलो चड अर्थ कितें आहा जें कितें घडलां पळय न्हू ते गणेश गांवकारान घडून हाडलें अशें जावंक शकता न्ही। हे जे कोण बिचारे बाबड्यांचे जीव गेलो त्या गणेश गांवकार जबाबदार जालो। गणेश गांवकारान केला हे कांड सगळे। म्हणजे हांव गणेश गांवकाराचेर डायरेक्ट आरोप करता की हे सगळे कांड करपाक गणेश गांवकार जबाबदार आसा। दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्या भाविकांक आर्गां ओंपतना देवस्थान समितीन आदले अध्यक्ष गणेश गांवकार हाचो निशेध केलो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।